दिव्यवाणी 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 लाईव्ह चॅनल वीक्षण करच्या सर वीक्षकांक विनोद गंगोळीचो प्रणव आणि मोगाचो नमस्कार. वैभोगाच्यान हर एक फावटी आमी एका विशेष कार्यक्रमाद्वारे तुमचे संगी आमी एक नवो संदेश दिता. म्हयनो मार्च आरंभ जाता आनी मार्च म्हयन्याची 8 तारीख आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस म्हूण सगळ्या संवसारार आचरण करतात. आनी ह्या मार्च म्हयन्यांत आमी विशेष रितीर सबार विभागांनी समाजाच्या विविध तरांनी थंयसर सेवा दिवच्या स्त्रियांक आमच्या चॅनलाद्वारे अभिनंदन पाठोवंक आमकां उरतो संतोष आनी अभिमान भोगता. आनी पयलें हें वीक्षण करच्या सर्व स्त्रियांच्या दिसाचे शुभाशय आतांच पाठोवंकय म्हाका उरतो संतोष भोगता. मोगाच्यान येदोळच हांवें कळयल्ल्या प्रकार आमच्या चॅनलाद्वारे ह्या म्हयन्यांत विशेष रितीचे कार्यक्रम आमी मांडून हाडला आसतात. ह्या कार्यक्रमाच्या पयल्या आंकड्यांत आमचे संगी हांगासर हजर आसात मानेस्तीन डॉक्टर लविना नरोन्हा. सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी मानेस्तीन डॉक्टर लविना नरोन्हाक आमी आतां स्वागत करया आनी तशेंच दिव्यवाणी लायव्ह चॅनलाक मोगाचो येवकार आमी आशेवया. डॉक्टर, तुमकां सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी मोगाचो स्वागत आनी तशेंच ह्या विशेष कार्यक्रमाक तुमचे संगी बसूंक आमकां उरतो अभिमान भोगता. देव बरें कर. डॉक्टर, निजाय की आमकां एक आज वरतो संतोष, कित्याक म्हळ्यार स्त्रियांचो दीस ह्याच 8 तारीखेर सगळ्या संवसारांत संतोषान दबाच्या आचरण करतात. आनी देखून पयल्याक पयलें एक सामाजीक शेतांत विशेष वावर दिवचे एक मानेस्तीण सावन सेवा वावर दिवचे मानेस्तीण सावन तुमी तुमचे जिवीतच त्या एका सेवेक तुमी समर्पिला आसता. ह्या घडये आमच्या स्टुडियोंत हाजीर आसल्यार तुमकां पयल्यान पयलें हांव आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांच्या दिसाचो अभिनंदन हांव तुमकां पाठयतां. देव बरें कर. वय डॉक्टर, निजा की स्त्रियो देवाची विशेष रचना म्हणच्यात कांयच दुबावना. कित्याक रचनाचें कार्य आमी पळयता जाल्यार देवान लास्ट रचल्लें संपूर्णता जाल्ली एका स्त्रियेक रचल्लें आनी देखूनच आमी सांगता स्त्री जावन आसा एक परफेक्शन म्हूण. आनी आज आमी पळयता संवसारार सबार रितीची सवालां स्त्रियांक थंयसर आसात जाल्यारय थोड्या स्त्रियांनी विशेष रितीर दुसऱ्या शेतांत तांणी तांचो सेवा वावर थंयसर भेटयला. आनी तुमच्या तसल्या स्त्रियांनी विशेष रितीर थोड्या विशेष कारणां खातीर एक सेवा दिवचे निजाय की आमच्या समाजाचे एक भाग म्हणून सांगच्यांत कांयच दुबावना. वय तुमी आतां वामंजोरांत एक विशेष तुमची सेवा थंयसर दिवन आसात. वामंजोर एक शिकपा शेत आनी तशेंच एक प्रवासी ताण अशें सांस्कृतीक ताण. तितलें न्हय आसतना ह्या वामंजोरांत अनेक विशेशता आसा आनी ती जावन आसा आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर. आनी ह्या आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअराची एक निर्देशकी जावन तुमी वरतो एक वावर समाजीक एक सेवा तुमी दिवन आसात. पयल्याक पयलें आमच्या वीक्षकाक तुमचें इंट्रोडक्शन हांवें मोठव्यान करून दिलें आनी वळख मुखार मेळटली. ह्या तुमच्या सेवे वावरा विशयांत एक मोठवी झळक आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर हाची मोठवी झळक आमच्या वीक्षकांक. आमी आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर प्रारंभ केल्लें 2008 इसवेंत. कन्स्ट्रक्शनाचें काम सुरू जाल्लें 2006 इसवेंत, पूण 2 वर्सांनी तें कंप्लीट जालें. आनी 8 इसवेंत आमी पयले फावटी आमचे बागेल पेशंट्सांक पिडेस्तांक उक्ते केले. कोंकणीन सांगचें जाल्यार पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार पालव जतन म्हणटात. पॅलिएशन म्हळ्यार पालवोचें. उजो पेटल्यार पालवयतात आमी, दूख आसल्यार थांबयतात, तशें कम्फर्ट केअर पॅलिएटिव्ह केअर पालव जतन म्हूण सांगून
अमेरिकांत असलाच एका संस्थेंत काम करतालें त्या दाडा एक म्हाका उर्बा आसली मँगलोर कोडयाळान ती एक अशें करी जें म्हूण सांगून रजेर घरा येयल्ल्या वेळार हांव हांगाच्या दाक्तरांक भेटली ऑन्कॉलॉजिस्टांक कॅन्सर ट्रिटमेंट करतल्यांक तुमी लास्ट स्टेजीच्या पेशंट्सांक कालें करतात गी म्हण तांकां आमी ट्रिटमेंट जाता मिसर दवरता मागीर तांकां मोरच्या टायमार घरा धाडटा म्हण सडावत पेशंट्स दुखींत खिणा जावन तांकां सारकी जतन नासतना मरतात तर तुमी कांय ना आस्पत्रेंत आमकां तो कांय करूंक संदर्भ ना म्हण ओके देखून तर 2-3 पाटी हांगा आयिल्ल्या वेळार हांवेंच कित्याक करून वचो म्हण सांगून तशें मागीर एक दैर काणकोण पाटी गांवाक या हांव ते जाल्यार थंय युनिवर्सिटी शिकयतालें आनी शेनवारांनी आयतार पॅलिएटिव्ह केअर हॉस्पिसांत काम करतालें सो थंय म्हाका इंट्रस्ट आसक्त आयली तशें 2006 म्हजें काम रिजायन करून फाटीं आयलें हांव निजाकी एक वर्त्या उद्देशा खातीर तुमी फाटीं आयल्यात म्हूण सांगचें कांयच दुबाव ना कित्याक म्हळ्यार तुमचो ध्येय वाक्य पळयतना गूण करूंक असाध्य तरी सेवा जतन केदींच अखेर जावची ना गूण करूंक असाध्य तरी सेवा जतन केदींच अखेर जावचें ना केदां गूण करूंक जायना म्हूण तुमी आतां सांगल्या प्रकार दाक्तरांनी हात वयर उखल्ले त्या दाडा तुमचें मिसांव सुरू जाता हय मॅम मस्त खुशी जाली असलें एक मिसांव वामंजुरांतूच प्रारंभ करूंक तुमकां कशें साध्य जालें हांव म्हळ्यार आयिल्ल्या वेळार हांगा येवन सुमेस्तांक सुमार जाणां भेटलीं बिस्प सायबाक आनी मागीर दुसऱ्या ऑर्गनायजेशनांक तशें इल्लेशें जाणवाय आसलेल्यान भेटून खंय म्हणी एक जागो मेळटा गी अशें करूंक म्हूण सांगून मेळटा तशें रोशनीन गेल्ल्या वेळार म्हाका एक अशें करूंक म्हणून एक आशा आसा हांवें येवचे वर्सा फाटीं येवचें म्हूण चिंतलां म्हूण प्रिंसिपला कडेन हांव उलयतना थंय म्हाका प्रोफेसर रिटा नोरोना भेटली ओके तिणें आयकलें आमचें उलोवणें सो आमचे कडेन थंय मंजुनांत म्हजें एक ट्रस्ट आसा ट्रस्टाचो जागो आसा चॅरिटेबल जाल्यार तुमकां थंय करियेत म्हजें कांय ऑब्जेक्शन ना म्हूण सांगून तशें मागीर मंजुरांतच हांगाच तांच्याच ट्रस्टाच्या जाग्यारच एक 20 सेंट्स जाग्यार आमचें बिल्डींग उबारचें म्हूण सांगून प्लॅन करून मंजूर येवंक कारण डॉक्टर रिटा नरोना तिचें ट्रस्ट वामंजुरांत आसा वय कितें करून आसा ह्या विशयात एक मोठी विसडत तांचें मस्तू कम्युनिटी लेवल वर्क जावन आसा सस्टेनन्स सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वुमेन्स एम्पावरमेंट स्त्रियां खातीर मस्तू कम्युनिटी लेवलार मस्तू काम करून मस्त फाटल्या सुमार वर्सांत हांव ती वावर करूनच आसली सो इन्स्टिट्युशनलायज्ड सर्वीस न्हय तांचें बिल्डींग बांदून न्हय पूण ग्रास रूट लेवल मस्तू कामां करून आसली ल्हान मोठ्या ती रोशनीन शिकयताली आनी उरल्या टायमार अशें मस्तू वावर करून आसली तुमी आतां आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर ताच्या एका सहकारान तुमी स्टार्ट केलें तुमी असलें एक योजना प्रारंभ करतना तुमकां कशें भोगलें दुसऱ्या तो तुमकां कांय तरी एक बरें उतार आयकोंक मेळ्ळें की प्रोत्साह मेळ्ळो की मस्तू जाणांत हांव प्रोत्साह खंडीत मेळ्ळो स्पेशली म्हज्या आवय बापायतावन कोणें म्हाका पातयेवना जाल्यार तांकां दोगांयक हें कालेपणी करीत म्हूण सांगून तांकां धैर्य आहलें सो पूण चडाव तूं जाणांक मेळिल्ल्या वेळार तुजें सांगता कोण आसात कितलीं जाणां आसात हांव एकलेंच कॉंग्रिगेशन ना कॉन्वेंट ना तूं एकलेंच तुजे उपरांत हे मुखार सरूंक कोणी आसा गे म्हणून सवाल उदेलें ओके हांवें चिंतूं ना येदोळ मिसर म्हाका केदार मिसर जाता ते जाल्यार मिसर करचें मागीर देव बापा तसो लयतलो आमी त्या मिशन सड्ड टेन्शन करीचें पडोन ना पार्टींग कोण चलोवन व्हरता म्हूण सांगून व्हडलो ग्रूप आसाचे म्हणून ना तशें आमी आमचें ओट्टू कॉंग्रिगेशन ना खंयचें मेळ ना पूण स्टाफ आमी हायर करन तांकां कामाक दवरन तातूंच एक कोणाक शाती आसा तांकां आमी एक म्हज्या उपरांत तूं चलय म्हूण सांगून तांकां नॉमिनेट केलें जाल्यार तातूंत कांय सूख जावचें ना आमकां मस्त लोक आमच्या फाटल्यान आसाचे म्हणून ना पूण थोडे पटी सदांच दाक्तरांक आनी भेटिल्ल्या वेळार मेडिकल आसो दे कालें म्हळ्यार टील दी एंड यू हॅव टू ट्राय तांकां बरें करूंक जाता हें पळय जें म्हण
हें जायना जाल्यार आनीक ट्रिटमेंट करचें म्हण सांगून अशें पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार तांची आशा आमी सोडची म्हण. सो आनी तांकां होप सोडूंक जायना ते अगेन्स्ट मेडिकल एथिक्स म्हण. वय तर थोडे फावटी 4th स्टेज कॅन्सर आसल्यारय आमी तांकां किमोथेरपी, रेडिएशन, सर्जरी, ब्लड ट्रान्सफ्युजन आनी किडनी फेल जाल्ल्यांक डायलिसीस म्हण सांगून तांचे तावन कितले आमकां फायदो जोडूंक जाता तितले आमी जोडटा. मागीर तांचे कडेन कांय नासलेल्या वेळार आतां तुमी घरा व्हरा आनी तो मरता आनी ती मरता म्हण सांगता. ते एथिकल न्ही म्हण म्हाका दिसलें. वय वय म्हण पूण तुमी आतां तें एक येवजन हाती घेतलें त्या जाणा थोड्यांनी सबार जाणांनी तुमकां बरें मागलें, सक्कडांनी तुमकां सहकार दिलो, थोड्यांनी कंटिन्युटी कितें फाल्यां कितें म्हणून सांगलेल्या विशयात ती एक ताणी चिंतलां आसत पूण ताणी कशें चिंतलें म्हणून वचना ना, पूण ताणी तशें सांगल्यार तुमकां एक येवजण करूंक सुरवात करूंक जाली म्हणून हांव चिंता. सो तशें तुमी एक ट्रस्ट म्हणून फॉर्म केलें गिता का? ना, ट्रस्ट म्हूण करूं ना आमी. तो तांच्या CDSE सेंटर फॉर डेव्हलपमेंट स्टडीज एंड एज्युकेशन तांच्या जाग्यार आमचें बिल्डींग आसा. सो आमी तांचे युनिट जावनच फंक्शन करनासा, काम करनासा. इंडिपेंडंट ट्रस्ट करूंक जायना आमकां तशें. म्हळ्यार एक्चुअली काम रावना, तुमची सेवा रावना, कंटिन्यूअस जावन वता. पळय मॅम, आतां फाटल्या इतल्या वर्सां जावन तुमी सेवा दिवन आसात, जात मत भेद नासतना सेवा दिवन आसात. फाटल्या थोड्या वर्साच्या तुमच्या सेवे वावराचेर एक सुकण्या नदर आमी घाली जाल्यार तुमी सादारण कितल्या कम्युनिटीच्या म्हणून सांगल्यार हिंदू, मुस्लीम, क्रिस्तांव हांचे मेतेरपण म्हळ्यार ह्या पेशंटाचें मेतेरपण कशें आसलें, येदोळ पर्यंत कशें आसा? पयलें सुरवेर आमचे थंय आसले येवनचे पेशंट्स सदांच हिंदू आनी मागीर सेकेंड मेजॉरिटी क्रिस्तांव आनी थर्ड मुस्लीम येदोळ आयिल्लीं सादारण एक 20 जाणां म्हणयात इतल्या वर्सांत हांव 2008 तावन आज मेशर एक 20 जाणां मुस्लिमांक आमी सेवा दिल्या. पूण हिंदू लोकांक मस्त सेवा दिल्या, मस्त हिंदू लोक येतालो आनी लास्ट स्टेजीक आपूण हाडटाले. क्रिस्तांवांच्यांकी आतां आमचे कडेन आसचीं क्रिस्तांवांची चड आसात, पूण आमी अलग जातीक काण घेतात तशें कांय ना. आमचें एकच क्रायटेरिया लास्ट स्टेजीर आसाचे आनी तांकां ट्रिटमेंटान कांय फायदो जायना म्हणून डॉक्टरांनी तीर्मान करचें, त्या वेळार आमी काण घेता तांकां. मॅम, सादारण आतां 2008 जावन येदोळ पर्यंत कितल्या जाणांक तुमी तुमचें एक पॅलिएटिव्ह केअर दिला थंयसर? सुमार 980च्या वयर लोक आयल्यात, तांकां आमी सेवा दिल्या. सदांच जाणां आमचे थंयच सरल्यांत. थोडे फावटी कितें जाता लास्ट घडयेक हांव म्हज्या घराच वचून म्हज्याच बेड्डार मरोंक आशेता म्हूण सांगून एक 5 जाण एक तशें तांकां आमी लास्ट ऑक्सिजन दिवन नर्स दिवन तांणी तांच्याच घरा तांचो प्राण सोडच्यो बरी तें अवकाश करून दिला. पूण सदांच आमचे थंयच सरल्यांत. सो आतां तुमी सांगलें हें येवजन तुमकां प्रेरण मेळटना तुमकां तुमच्या घरांत रावन तुमच्या मम्मीन डॅडीन जाय तितलो एक पाठिंबो दिला, एनकरेजमेंट दिला आनी भियेनाकाय आमी तुजे सांगाता आसाव म्हूण सांगलें एक धैर्य दिला. अशें म्हणटना तुमच्या कुटुंबा विशयात ती एक धाकटी वळख आमच्या विक्षकाक दिवचे वाजबी आनी तें दिजेच म्हूण घेवन म्हाका भोगता. म्हाका तुमी सांगा, तुमी खंय जल्मल्यात, तुमचें शिकप खंय जालें, तुमची मम्मी डॅडी भाव भयणी तुमच्या कुटुंबा विशयांत एक मोठो विवर. म्हजो जल्म विजय फेर्गेजेन जालो. मागीर हांव 5 वर्सांची आसतना आमी कुलशेखराक शिफ्ट जाल्या. म्हजो डॅडी मँगलोर पोर्ट ट्रस्टांत काम करतालो बंदरार. पोर्ट थंयच मॅनेजर जावन रिटायर जालो. AP नोरोना, एडॉल्फस नोरोना म्हूण सांगलें पयलें जावन विजय सोसर. आनी मागीर हांव 5 वर्सांचें आसतना आमी कुलशेखरांत एक ल्हानसो इगर्जेच्या हितल्यान जागो बांदून थंय एक ल्हानशें घर बांदलें. आनी उरलें शिकप म्हजें 5 वर्सांचें शिकप कुलशेखर सेंट जोसेफ इस्कालांतच जालें. ताच्या मागीर 6 हांव 10th म्हणसर सेंट आग्नेसांत शिकप मुगदोन. सेंट आग्नेसांत कॉलेज समाप्त करून मागीर रोशनी निलायंत MSW केलें. आनी मागीर एनफिल करूंक हांव निमॅन्स बँगलोर गेलीं 2 वर्सां. तशें मागीर हांगा कावन्सिलर जावन थोड्या वर्सां काम केलां, 4 वर्सां. तशें मागीर म्हाका स्कॉलरशीप मेळ्ळें म्हणून हांव स्टेट्साक गेलें PhD करूंक. म्हाका 2 भाव 2 भयणी आसात. हांव मालगणे घरांत
दोग भाव आसात आनी 2 भयणी. परतो संतोष कित्याक म्हळ्यार एक आमच्या समाजींत एक चलयाक मेळचो तो एक मान गौरव आनी तुमच्या कुटुंबादारांनी तुमकां दिल्लो तो एक पाठिंबो हें सकट तुमकां आज ह्या पावंडाक म्हणसर येवन पावोवंक खंडीत जावन तुमकां एक आदार जाला म्हणच्यात कांय सुद्दां भावना. मॅम, हांवें आतां आयकलें तुमी सांगलें पयशिल्ल्या अमेरिकांत तुमची सेवा तुमी दिली. कितलीं वर्सां थंयसर तुमी तुमची सेवा दिली आनी कसल्या टायपाची सेवा दिली आनी ताचो अनुभव कसो आसलो? थंय हांव 12 वर्सां आसलीं. पयलीं 4 वर्सां PhD करूंक युनिवर्सिटी इलिनॉय अर्बाना शॅम्पेन म्हणल्या कडेन. ओके. PhD जाल्या उपरांत हांव सॅन एंटोनियो टेक्सास थंय काम करूंक गेलें. प्रोफेसर जावन अपॉयंटमेंट जालें. 8 वर्सां थंय शिकयतालीं हांव आर लेडी ऑफ द लेक युनिवर्सिटी इन सॅन एंटोनियो. ओके. थंय शिकयतानांत शेनवारा आयताराचें हांव 2 दीस आमकां फ्री आसा त्या वेळार हांव हॉस्पिसांत काम करतालें. अर्सलाचे पॅलिएटिव्ह केअर सेंटरच्या पेशंट्सांत. थंय म्हाका ह्या 2 वावरां दिल्ली इंट्रस्ट जाली. युनिवर्सिटीन शिकयतना हांव थंयच्या मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ शॅम्पेन कावंटी थंय पार्ट टायम कावन्सिलर जावन काम करतालीं. आनी सुसायड हॉटलायन आसा तांची लायफलायन तातूंत वॉलंटियर जावन काम करतालीं. तशें मेंटल हेल्थ फिल्डांत इल्लेशें पयलें तावनी इंट्रस्ट काले म्हणी करीजे म्हूण सांगून तशें EAP एम्प्लॉई एसिस्टन्स कावन्सिलर जावन काम करतालीं युनिवर्सिटींत. सो तुमी एक आप्त समालोचक जावन तुमचो मोठो वावर दिला आनी आयच्या काळार एक समालोचक भारी वर्त्याक गरजेचो. कित्याक सांगल्यार आमच्या जिवितांत तितले प्रेशर्स येतात. पूण 2 संस्कृती तुमी पळयल्यात. एक वेस्टर्न संस्कृती पळयल्यात आनी तशेंच आमची भारतीय संस्कृती पळयल्यात. थंयसर तुमी वावर दितना थंय कावन्सिलींग करतना थंयच्या एका परिस्थितीक आनी आगाच्या परिस्थितीक मस्त फरक आसा म्हूण बगता म्हाका. ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात? समाजींत सोशली मस्त तफावत आसा, फरक आसा. पूण थंय कावन्सिलिंगाक येताना लोक कावन्सिलरा कडेन येचे म्हळ्यार एक हेम्याची गजाल म्हण तुजो कावन्सिलर कोण, तुजी कावन्सिलर कोण म्हण. हांगा कावन्सिलरा कडेन येताना सोरा बरेंच येवचें पडटा. तूं कावन्सिलिंग म्हळ्यार कावन्सिलिंगाक येचें म्हळ्यार तुका आनी प्रॉब्लेम आसा मेंटल केस मात्र कावन्सिलिंगाक येचें म्हण. थंय लायफ कोचिंग म्हणटा आमी. हांव म्हजें लायफ अशेंच चलता पूण आनी कितें बरें जावंक म्हाका इल्लेशें सलाह जाय म्हण. सो थंय पॉजिटिवली काण घेतात. आमकां एक स्टिग्मा म्हणून ना. इंडियांत कावन्सिलरा कडेन येचें म्हळ्यार आमचें घरचें दूद व्हरून मळा वती नजो म्हण सांगून तें एक सागणी आसा. सो त्या खातीर घरचें खाणें तुमी भायल्यान कडेन सांगू नजो, आमी आमचें थंय लिपोवन दवरचें म्हण. पूण तें लिपोवन दवरून प्रेशर चड 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 एक दिसा एक्सप्लोड जाता. मागीर त्या जाणा मागीर वचचेच पडटा. मेंटल हेल्थ प्रोफेशना कडेन सायकियाट्रिस्टा कडेन वचचेच पडटा. आमी कशें ह्या विशयांत आमच्या भुरग्यांक खंयच्या रितीर आमी एक वडावळेक हो एक संदेश घेवयेत? भुरग्यांच्या वडावळीक ल्हान तावन आतां म्हाकाच व्हड केल्ली रीत आमच्या घरांत चेडक्यांक आनी चेडवांक कांय डिफरन्स नातलें. सकाळांकी तांची बशी धुवंक घाल्ली. चेडवांनी मात बशी धुयचे, चेडक्यांनी सायकल काडून खेळाचें म्हणून ना. काजूच्या रुकार सोडून काजू काडूंक गेल्लो. चेडू तूं सडा नाका म्हणूना. लायट बल्ब पाड जालो जाल्यार ताका काला पळयता हितून तूं 2 स्टुलां दवर, सड बऱ्या जागृतकायेन हात धर, सड काड आनी बल्ब चेंज कर. लायफान केद्दाळे आनीकल्याचेर तूं डिपेंड जावं नजो. हांव चेडूं पूण चिंतू नजो म्हण म्हज्या बापायन केदाळे सांजचें आलें. तशेंच आमकां आनी तोय तसोच रांदचे कुडांत येवचें ताचे वस्तूर तोच उबळटालो. मग म्हजी मामी होम मेकर जाल्यार ना म्हजें हांवूच वस्तूर उबळटा. म्हाका जाता आयताराचें ताणें वस्तूर म्हण. सो ही वॉज अ वेरी गूड रोल मॉडेल आमकां. सो तुमकां घरा तावनूच पयले तावनी तुमच्या मम्मी डॅडी तावन एक तुमकां एक बरें एक लिसांव मेळ्ळा आनी त्या लिसांवाच्या बळाचेर तुमी आंतरराष्ट्रीय मट्टाच्या एका संस्थेंत वचून तुमी काम केलां म्हणजे ती एक व्हडवीक तुमच्या कुटुंबादाराक तुमच्या मम्मी डॅडीक खंडीत जावन फावो जाता. मॅम आतां नेक्स्ट परत आमी येता आवे मरिया पॅलिएटिव्ह केअर. हांव बोर आयिल्लो, तुमकां मेळ्ळो आनी इल्लेशें शुटींग केलें. थंयसर पळयतना निजाकी बेजार जाता. पूण तुमचो ध्येयच तसो आसा, गूण करूंक जाय नासल्यार नेक्स्ट ताचें आरैग्य करचें म्हूण आमी सांगता.
जतन घेवचे पळोवचे ताका एंड ना ते तुमी थंय करून आसात आनी तुमच्या सांगाताक जाय तितले स्टाफय आसात. आतां आवे मरिया पॅलिएटिव्ह कॅराची इल्लीशी चडीत वळख आमच्या विक्षकांक दिवंक हांव आशेतां. मॅम, पयल्या सुवातेर म्हाका तुमी सांगा थंयसर कितल्या जाणांक अवकाश आसा, प्रेजेंटली कितले जण आसात? आमचे कडेन 15 बेड्स 15 जाणांक एक पटी एडमीट करचे आमकां अवकाश आसा एडमीट करूंक. आतां आज आमचे कडेन 9 पेशंट्स मात्र आसात, 1-2-3 मरना जालीं ह्या हप्त्यांतच. ओके. सो ते जाल्यार 9 पेशंट्स मात्र आसात. तशें एक दीस 2 जाण सरतात, थोडे पटी एक हप्तो 15 दीस एकही मरण जायनात. सो दायम मनीस येतात आनी मरतात म्हण सांगूंक जायना. सो दुसऱ्या हंताचेर दुसऱ्या स्टेजीर आसतात ते. पूण 15 जाणांक आमकां सेवा दिवंक अवकाश आसा. किडनी फेल जाल्ल्यांक कॅन्सर सदांच कॅन्सर पिडेस्तान काडून घेता आमी. लास्ट स्टेज किडनी फेल जाल्ल्यांक ती डायलिसीस करिनात म्हूण जाल्यार ताका काडून घेता. लिवर फेल जाल्यार मागीर ब्रेन ट्युमर मेलिग्नंट या कोमार आसून आसपाल्या म्हूण आशिल्ल्यांक आमी काडून घेता. निजाकी एक वरती सेवा तुमी दिवन आसात आमी पोर पळयलें. आनी थोड्यांनी हांव त्या विशयांत म्हज्या थोड्या कडेन हांवें उलयतना ताणें सांगलें थोड्याक गोत्तूच ना वामनजोरांत आसा म्हणून. थोडे सांगतात वय गे सायबा कितले पयशे लागतात. हांवें सांगलें पयशाची विशय एक थंयसर चलना, खाली सेवा मात्र चलता. ह्या विशयांत तुमचे तावनांची एक संदेश मेळत जाल्यार भारी बरो जालें. वय आमचे चॅरिटेबल आमी कांय फीज म्हूण काडून घेना. बेड चार्जीस दिसाक इतले म्हूण सांगून काडून घेना. पयलें आमचें बिल्डींग जाताना आमकां एक सुमार 65 lakhs लोन आसलो कॉन्ट्रॅक्टराक. सो त्या वेळार आमी वखदांचे आनी डायपराचे ते आमकां इल्लेशे तुमकां 7 दीस आसा जाल्यार ते दिल्यार आमी काडून घेता म्हूण सांगताले. पूण म्हयन्याक कितलेच दिजे तशें म्हणून आज मिसर. पूण आमकां पयशे मस्तू येतात. त्या खातीर आतां आजकाल पेशंट्सां कडेन तुमी पयशे दिवचे म्हणची गरजच आसना. कितले आमचे कडेन देवान फावो केला. एका कालार नातलें एक म्हयनो म्हाका उडास आसा आमचे कडेन ते जाल्यार दोगांत स्टाफ आसले. आमचे सॅलरी 29,000 29,000. त्या एका म्हयन्यांत लास्ट जाताना आमचो वॉलंटरी अकावंटंट आलो एकलो रिटायर्ड बँक ऑफिसर. सॅलरी दिवंक कांय करता ह्या बँकात काय येनात ह्या म्हयन्यात तांकां पयशे दिवंक. हांवें सांगलें आज 28th मात्र त्या म्हयन्यांत 31st दीस आसले आनी की 3-4 दीस आतले. गाणे म्हणी करया कांय करता येतो म्हळ्यार मदें म्हणजे पयशे उणे जाल्ल्या वेळार म्हजे कडेन आसले म्हाका म्हण दवरले इल्ले घालना. आतां म्हजे कडेन दवरूंक कांय ना म्हजे सेविंगूय काबार जाल्लें. सो ताकाय टेन्शन जालां. आतां खालें करता तेका जाणां म्हळ्यार तांकां सॅलरी दिली जाल्यार तांची घरा मोडकी सडाना. तांकां सांगूंक जायना 6 म्हयन्या उपरांत दिता आतां पयशे नात म्हूण. सो कांय जायना जातलें पळया म्हूण सांगून त्या वेळार एक 30th कोण एकलो मनीस तेणें ड्रायव्ह करून वामनजोर तावन मूठ भितर येतालो. ताणें आवे मरिया शामकार एक पॅलिएटिव्ह केअर बोर्ड पळोवन एक कालें म्हूण सांगून पळया म्हूण सांगून तो भितर आयलो. ओके. भितर येवन हांगा कालें जाता कालें पॅलिएटिव्ह केअर म्हळ्यार कालें तुमी कालें करतात म्हूण सांगून. सो पुरो सांगलें एक्सप्लेन केलें अशें सुरू केलां. तर पयल्या वर्सा तें सुरू करून एक वर्स कंप्लीट जावन जातलें 9 months 10 म्हयने जाले तितलेच. सो पुरो एक्सप्लेन केलें. ओके मागीर कशें चलता हांगा पुरो आमी डोनेशनांचांनी पुरो चलता. आतां आमकां इल्लें रीण आनी पुरो आसा. स्टाफ मात्र 2 आनी 2 पेशंट्स जाल्ले ते जाल्यार सुरवेर 2 पेशंट्स आनी 2 स्टाफ मात्र आनी हांव आनी वॉलंटियर अकावंटंट. ताका पयशे दिवंक ना तो फ्री सेवा दितालो ताची फ्री सर्वीस. सो 2 स्टाफाक मात्र पेमेंट दिवंक नासलें अशें म्हणून एक्सप्लेन केलें. ताणें कॅश तुमी दिल्यार काडून घेतात गी म्हूण सांगून. सो ताणें बोल्सांतले 30,000 रुपीज काडून दिले. 29,000 सॅलरीची 1,000 बँकान घालूंक उरलो. सो ताचे मागीर अकावंटंटान म्हाका उडास करची रावयलें. कांय करता येतो कालें म्हणी कर कोणी म्हणी पावता ताका म्हूण सांगून. ओन्ली देव आसा म्हण ताचे मागीर आज मिसन पयशां खातीर हांवें टेन्शन केल्लें म्हणून ना. हय बाब निजाक मस्त खुशी जाली कित्याक आपण सांगल्यार देवाचें काम तें तुमी करचें काम देवाचें काम. कित्याक म्हळ्यार हांवें पळयलां तें त्यार थंयच्या निमाणें अंतर आसलेल्या त्या पेशंटाक तुमी थंयसर दिवचें एटेन्शन तांकां तुमी बऱ्या तरेन पळोवचें वो तांकां पोटाक दिवचें तें बरें करताला. देव खंडीत सोण घालता. हें केवल हें मात तुमचें मात्र न्ही हर एक कडेन केलें त्या झाडां तुमचे बरेच म्हाका थोडे सांगतात. बिकॉज असले मिराकल्स देव आसा म्हूण आमकां एक रुजवात
थोड्या दिसांचे ताका कितें पयशे येतात कशेंय जाता उलयतले आसात. पूण हांवें तुमकां विचारचें केदाळा पर्यंत आमकां आयकोंक मेळना असले परिस्थितींत तुमकां कांय तरी इल्लेशें आयकोंक मेळटा की? सुरवेर कितें जातालें म्हण सांगल्यार मंगळनगरांत आमी आसा. ओके. कम्युनिटीच्या लोकांक थंय एक सूख चिंता पावलें म्हळ्यार आमी एक आस्पत्र म्हण ती खंय आस्पत्र म्हण गुतना लोक ॲम्ब्युलन्सार हाडटात आनी 2-3 दिसां भितर पाटी व्हरतात. थंय आयिल्ले कोणी जीव पाटी वचनात, आयिल्ले पुरो मरतात, ती खाण करतात म्हण गुतना म्हण सांग. सो थंय व्हरून सोपणाय म्हण सांगत. मागीर एक फाटी मंगळनगराच्या एकल्याक पॅरालिटीक स्ट्रोक जालो, ताका ब्रेन हॅमरेज जाली, तो लास्ट स्टेजीर आहलो. तशें बायल आयली घरा आमकां पळोवंक जायना, डिस्चार्ज करूंक सांगलां, नाकांतल्यान फीड करूंक तुमी काण घेतात गे म्हण काण घेता म्हण. ओके. हॉस्पिटलां म्हणल्यार बरी म्हाका कळ्ळें करचें म्हणूनच गुतना म्हण. ताका काण गेल्या वेळार तांची पुरो येवन ताज्या तांकां कळ्ळें हांगा मरणाचे तणीर आसल्यान मात्र काण घेतात, हांगा आयिल्ली मरनात म्हण सांगलें. ताका मरोंकच पूण हांगा येवचें म्हण सांगलें. ते एक सूख तांची चिंता तांचोच कम्युनिटी सुद्दां एक मनीस एडमीट जाल्या उपरांत मागीर लोकांक इल्ली समजणी आयली. तशें मागीर थंय लोकल बजरंग दळाचे ग्रूप आसा, ते येवन ते पयले चिंतले लास्ट भोवशे तांकां क्रिस्तांव करतात म्हण दिसता म्हळ्यार मरचे पयलें तांचे कालेपणी शेणावचे तांकां कालेपणी आर्लूक घालची क्रिस्तांव करचे म्हण. हांगा हें ना फुडें तांकां कळ्ळें न्ही. मागीर तेच विचारतले आमकां कालेपणी आमी सेवा करयेत गे, तादळ आमचें कंप्लीट जावन येतलें, रोड आनी समान येतलो, आमी रोड क्लीन करून दियेत गे म्हण सांगून. कितें एक परिवर्तन कित्याक आपण सांगल्यार एक सेवा खंयच्या रितीर कितल्या जाणांक विविध रितीर ती आपडटा म्हूण सांगच्यात कांयच दुबाव ना. कित्याक म्हाका चणीत गुप्त नासलें, पूण तुमच्या सांगात हांवें तें येवन तें पळयलें आनी तवळ म्हाका कळ्ळें तुमची स्टाफ मस्त जण स्टाफ आसात, दीस रात म्हणल्यार बरी सेवा दितात, एटेंड करतात. तुमच्या स्टाफा विशयांत एक इल्लीशी जाणवाय. आमचे कडेन 16 जाणां स्टाफ आसात. आमी एक हेल्थ असिस्टन्स कोर्स म्हण करता पेशंट्सांक पळोवंक. एक 9th स्टँडर्ड पास जाल्ल्यांक कोणाय की तो फ्री कोर्स. पयलीं आमी 2 वर्सांचो कोर्स करताले, आतां आमी 1 year 1 वर्स केला. एक वर्स तांकां आमी युनिफॉर्म रावंक खाण पुरो दिवन म्हयन्याक 2000 स्टायपेंडी दिता. आनी पयल्या 6 म्हयन्यांनी नेक्स्ट 6 months म्हयन्याक 3000 स्टायपेंड दिता. पूण SSLC फेल जाल्ल्यांक काण घेता. पेशंट केरांत इंट्रस्ट आसाचे. सो तसली आमी ते ट्रेन केल्ली बरी आशिल्ल्यांक तांकां मोन आसा जाल्यार कंटिन्यू करूंक आमचें तें आमी तांकां फूल सॅलरी दिवन दवरता. ते सोडून GNM नर्सीस आसात, ANM नर्स आसात, 2 सोशल वर्कर आसात, एक रिटायर्ड फॅसिलिटी सुपरवायझर म्हूण आसा. ओवरऑल मेंटेनन्स पुरो पळयता, इलेक्ट्रिकल, प्लंबींग, बँकाचें तें पुरो पळयता, डे टू डे पुरो हाडचें करचें. 2 जाणां कुक्स आसात, रांदप पुरो पेशंट्सांक थंयच जाता. आनी 2 हावजकीपींग करतात, नितळाय उमळचें झाडचें पुसचें तें पुरो 2 जाणां स्टाफ सांबाळटात. तशें सगळें टीम. आमचो धाकटेर विजिटींग डॉक्टर AJ हॉस्पिटलांत फूल टायम काम करता, पॅलिएटिव्ह केअर फिजिशियन डॉक्टर नवीन रॉड्रिगस म्हण. तो सॅटर्डे आमकां येता आनी फोनार घेताले पेशंट्सांक जाय वेळार सिरियस जाल्यार कानेगरीचे सर म्हळ्यार नर्सान गायड करता, एमर्जन्सी पुरो फोनार गायड करता. तशें हांवें मॅम पळयलें थोडे स्टुडंट थंयसर तुमकां भेट दितात आनी थंयसर एक्सपिरियन्स करतात, ह्या विशयान कितें म्हणटात? हय, एन पळोवया मेडिकल कॉलेजीचे स्टुडंट्स, फिजिओथेरपी स्टुडंट्स, AJ हॉस्पिटलांत फिजिओथेरपी स्टुडंट्स येतात, सोशल वर्क स्टुडंट्स येतात, सेंट अलोयशियस कॉलेज येतावन, नाजाल्यार MSW स्टुडंट्स पांगळा गंगोत्री युनिवर्सिटी, मंगलोर युनिवर्सिटी जावन तांचे फील्ड प्रॅक्टिकल्स हांगा करतात, प्रॅक्टिकम करतात. तशें तांकां इल्लोसो आमकांय आदार जाता. तांणी आमकां सगळ्यांक सेवा दिल्ल्या वरवीं, तांचो टायम आमचे उठो करसिल्ल्या वरवीं तांकां इल्ले एक्सपिरियन्स लाभता. तशें मस्त स्टुडंट्स. मागीर आतां एकावंट्स पळोवंक 2 व्हॉलंटियर्स येतात. सो लिडिया बाई आनी लोवल सर म्हूण सांगून 2 जाणां व्हॉलंटियर्स येतात. सो आमचो एकावंटंट सुमार 13 वर्सां एकावंट्स ऑफिसर मिस्टर लॉयड सिल्वा म्हूण आमचे संगत आमचे एकावंट्स पळयतालो. आतां एजी जाली आनी ट्रॅवल करूंक आनी परत कश्ट दुसऱ्यांक वयसून दिता म्हणल्यार मागीर ही 2 मुखार आयली. तशें कोण ना कोण हाताक हात दिवन चलयतात. देवाचें काम केदाळ रावना मॅम.
खंयचेय जावं दी देवाचें काम वय. केद्दाळा रावना. आतां तुमी सांगलें थोडे वॉलंटियर्स थंय येतात सेवा दिवचे खातीर, म्हळ्यार स्टायपंड दितात तुमी तांकां, फूल ट्रेन करतात. तशें म्हाका इल्लेशे विशय कळ्ळ्या. तुमचे तो ट्रेन जाल्ले उपरांत होम नर्स जावन ताणें दुसरे कडेन ताचे इंडिपेंडंट जावन मुंदर वेतात. ह्या विशयान कितें म्हणटात तुमी? वय मस्त जाणांक आमी तांच्या पांया वयर रावंक शिकयलां. सदांच ओरिस्सा, आसाम, पंजाब, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगड त्या जाग्यान जावन येतात. तांकां पेशंट केरान मस्त इंट्रस्ट. लँग्वेज येना तरी थोडे फावटी 6 म्हयन्यांनी कोंकणी भास शिकता. जिखून धरतात आनी पेशंट्सा कडेन उलोवंक तांकां म्हळ्यार मौन आसा शिकायचें म्हण. तशें ती मस्त डेडिकेटेड, एकदम हार्ड वर्कींग. तांच्या फाटल्यान वचून पळयचें म्हणून ना, सती तें भुरगीं जाल्यार. सो मस्त जाणां आमचे थंय थोडे तेम काम करना, थोडीं काजार जाल्यात, सेटल जाल्यात, थोडीं दुसरे कडेन काम करतात, दुसऱ्या इन्स्टिट्युशनांनी काम करतात, वायट हावज, स्नेहालयान, होम फॉर द एज्ड थंय थोडीं होम केअर करतात. निजाय की हांवें सांगचें जाल्यार बारी एक हे संस्था येता सर्वतोमुख रितीन हर एकल्याक एक बेनिफीट जाता म्हूण सांगच्यांत कांय सुद्दां दुबाव. आनी आतां मॅम एक सेंटिमेंट विशयाक हांवें येवचें जाल्यार निमाणें अंतर एक व्यक्ती आसा ताच्या कुटुंबाच्याक तांकां मस्त बेजार भोगतात आनी थोड्या परिस्थितींत तांकां सांबाळूंकय जायना. तवळ ते आमच्या आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केराक तुमच्या हातीन दितात तांकां. मागीर फाल्यां देवाची कुशी हो संवसार सोडून वेतातच, कांय करूंक जायना. ते जाणां तांच्या कुटुंबाच्यांनी तुमच्या विशयांत सबार जाणांनी बरें उलयल्लें हांवें आयकलां. पूण तुमकां ताची प्रतिक्रिया कशी आसता? सदांच जाणां मस्त संतोश. पेशंट्सी पिडेस ती म्हणटात पयलें गोत्तालें जाल्यार आनी 1 म्हयनो हांगा येवन रावूं येतें आहलें म्हण. बेश्टें तरी हें ट्रिटमेंट म्हणून आमी पयशे आनी वेळ करशिल्लो. पयलेंत गोत्ताल्यार हांगा आयलें जाल्यार आनी 1 म्हयनो हांगा बरें करून रावूं येतें, इतलें बरें जाता हांगा म्हण सांगून. एकली हिंदुवाची बायल मनीस आहली, तिचो घरकार ती एडापा दवचे. तिचो घरकार थ्रोट कॅन्सर, गुमटेचें कॅन्सर जावन वळवळटालो. तो असो मोदो करून न्हिदतालो एका सायडीर, तितले दुखीत आहलो. सो तिका कालें करचें, डाक्टरा कडेन गेल्यार कांय करूंक जायना न्ही, आनी तशेंच सोडीचें ताका पोटाक कांय वचना, इल्ले निसांनी परत दितो म्हूण सांगून वगत रावली. तिका कोणेंय सांगलें गे हाका काण घेतात म्हूण सांग, कॅन्सर पिडेस तांकां घेतात. तशी ती आयली, म्हजे कडेन कांय पयशे नात, ना पयशे दिवचे म्हणून ना, तूं ताका आपोवन हाडणें म्हण. सो दुसरे दीस त्या दीस सांजेर ताका एडमीट केलो. तो आमचे थंय एक 22 दीस मात्र आसलो. मस्त लास्ट स्टेज. ती म्हणटाली कोणगी एक विजिटर आयिल्ल्या वेळार तुमी हांगा कशें पावल्यात, हांगा कशें जाता म्हणटाना म्हाका निज देव हांगा येना पडे मेळ्ळो म्हण. म्हजो देव म्हाका हांगा येना पडे मेळ्ळो म्हण सांग. मागीर ती मस्त संतोश. ताकाय तुमी वाडतात, ताची साकरी करतात, ती सांगात रावताली ताच्या वाटो. प्रायेची बायल मनीस. तिकाय जेवण दितालें, तिकाय रावोंक दिलें, तिकाय न्हिदोंक दिलें, तिकाय एक बारीक खुशी. ती ताच्या उपरांत घरकार सरल्या उपरांत ती 6 म्हयन्या उपरांत पयले फावटी आयली. 3 किलो रॅशनाचो तांदूळ आनी तिच्या घरा जाल्लें एक बोबळें, एक दुदी आनी एक मोगे काणगोळ. थंय तावन बसार तावन वमनजूर मंगळज्योती देंवन वयर करसून वयर येवन कित्याक हाडलें म्हणून ना म्हाका दिवंक ना दिजे म्हणना, तिका तातूंत जायजे. मागीर कोणें कितें दिसत राशनाचो तांदूळ 3 किलो तांदूळ हांव हांगा मस्त दीस जेवल्या. तुमी म्हज्या घरकाराची सेवा केल्या तें व्हडणें, पूण हांवें हांगा जेवल्या देखून हें आमच्याच घरा जाल्लें. एक मोगे, एक दुदी आनी हें तुमी रादय काणगेचें. तशें मागीर बरे फावटी 3-4 म्हयने हे फावटी कालेंमणी काणगोन येताली. निजाय उपकारी म्हणून सांगते. वय म्हळ्यार ते काळजा गुडा येतावन येता आनी तूं पयशांचे लेखे पूण ताचो मोग आनी उपकारी म्हणून ते निजाकी आमच्यान पयशान मेजूंक जायना. आमी ताका ऋणी जावन आसा सांगच्यात कांयच दुबाव. मॅम आतां नेक्स्ट वेचें जाल्यार आनी एक सेंटिमेंटल विशय. थंय येवच्या हर एका पेशंटाक गुत्त आसा आपणाचें जालें आनी मुखार आपणाक जियोवचे दीस बारी उडेत. पूण तुमच्या लागीं आयिल्ल्या वेळार तुमची एक सेवा तांकां ते लाभल्या वेळार मरणाक ते लागीं जातात तरी ताचे ते आत्मविश्वास तुमी भरतातच. त्या वेळार तांची मेंटेलिटी कशी आसता? सदांच थोडे फावटी आमचे थंय येताना तांकां सत गजाल गोतू आसना.
ओके फटोफटी तांकांय फुटी मारता तुमकां आनी एका जाग्याक आमी रेफर करता थंय आनी बरें ट्रिटमेंट लागता म्हण सो हांगा हें ना पडे डॉक्टर येनात सदां ट्रिटमेंट ना सोयो घालिनात खालें ट्रिटमेंट कळलें सेंटर म्हण तुमकां थोडे फावटी सोमा प्रिपेर करनी येनात तर हांगा आमी सांगिचें पडटा अशें अशें रिपोर्टार आसा पिडागून जायना म्हण एकच फावटी तांकां हार्ट अटॅक येवचे बरी सांगिना आमी ओके पूण तांकां तयार करची गरज आसा कित्याक म्हळ्यार तांणी तांच्या घरच्यांक वय आनी तांच्या घरच्यांक ही गुडबाय म्हणूंक आसा यस मॅम काले म्हणी अनफिनिश्ड बिजनेस म्हणटा यस तें तांणी सेटल करूंक ना जाल्यार तांकां मरोंकूय जायना एक बायल मनीस आसली ती रिटायर्ड टिचर तिका आनी तिच्या भयणी मदें कांयंगी इल्लेशें असमाधान आसलें पयशे भांगरा विशयान तिचें भांगार आमच्या पेशंटान काडलेलें काजारा वचून धाकटे भयणीचें मागीर म्हजें भांगर पाटी दिता काजार जालें न्ही काजारांतल्यान पाटी आयली ना हें म्हजें तुजें न्ही म्हणून तें सो तिणें काली एक कारी म्हणी आनी बेजार मदीं मात्र दवरून उरलें पुरो भयणीक दिलें तूं काजारा वचू तुज्या सांगातिणीच्या आनी मागीर बरें म्हजें भांगर घाल म्हण आवय जीव आसली आवय कडेन सरता तुवें वय तशें घातलेलें न्ही तुवें पाटी दी म्हण ना हें म्हजेंच म्हण चलतत रावली ओके ताचे मागीर घरच्या कडेन कोणा कडेन उलोवना ती पळय ह्या भयणीकी राग उरल्यान घरच्या मदें म्हजें भांगर पाटी मेळूंक आनी हेल्प करूना न्ही म्हणटा धाकट्या भयणीक राग आयलो ती मागीर तशेंच आतां ब्रेस्ट कॅन्सर जावन लास्ट स्टेजीक ऑलमोस्ट कोमार आसली अनकॉन्शियस नाकांत ट्यूब घाल्लो तिका मस्त गाय आहलो तो सगळो ड्रेसींग करूंक ते दवरलें गॉज बेडसोर न्ही तो मॅस्टेक्टमी केल्लो डबल ब्रेस्ट सर्जरी केल्ली तिका मॅस्टेक्टमी तासो गायत हील जावन आसलो पूण तिका अनकॉन्शियस जाल्ल्यान ती सेमी कॉन्शियस जाल्ल्यान तिका दूख तितली गळार जातली ना जाल्यार ते दवरलो दूख आमल्यार खंडीत पडटी आले तशें लास्ट तिका नाकांतल्यान दिल्ल्यान तोंडांतल्यान भायर येतालें म्हळ्यार किडनी शट डावन जाल्यो पांयान सूज आयली किडनी काम करनातली डायजेस्टीव सिस्टम काम करना थंय जाल्यार आमी फीड करचें वयता सिस्टम फेल जाताना आमी फीड करचें वयता कित्याक म्हळ्यार फीड करनंत गेलें जाल्यार तें लंग्सांत येता ना जाल्यार सूज येता आंगाक मागीर तें स्कीन फुटोवन उदक भायर येता तें बरें दिसना घरच्यांक कितें बरें न्ही तर त्या वेळार आमी स्टॉप करता फिडींग स्टॉप केल्यार सो जीव वचना फुडें म्हण येवंकात की म्हणजे भाव सौदी अरेबियांतल्यान आयलो आवय आयली सगळां आयली आनी तांणी पळयलें आनी फुडें म्हण येवंका म्हणल्यार ना एक कानाक राखता म्हणल्यार बरें दिसलें मागीर तिचे कडेन विचारलें घरच्यां कडेन कशें म्हणटा एक भयण आसा पूण तें आमचे कडेन कोणा कडेन उलयना आमची धाकटी भयण आनी ताका आनी हाका मदल्यान उजो वचना हाचे खातीर राग जाल्लो फक्त सगळ्या कुटुंबांक कडेन उलोवचें चिंतन रावलें कितें गजाल म्हणल्यार अशें गजाल भांगर काण गेलें पुरो एक्सप्लेन केलें तिका कशें म्हणी करना आपोवंक जाता की ना तें आमचे कडेन उलयना थंय गेल्यार आमी जीव पटी येना तें आमचें पुरो मागीर सांगलें ओके तुमच्या विगाराचें नंबर दिया म्हण विगारा कॉल करतना विगारी तशेंच म्हणालें म्हज्या फ्रिगेजीन आसा पूण ती आज सरी गरजेक येवना सो तिच्या घरा एक म्हाका दुसरें गालें पण काम आसलें सांग पूण तिच्या घरा एक वचोन उलोवंक म्हाका सांगिनाका कित्याक म्हळ्यार ती मनीस कली म्हण तुमकां वत्तो ना म्हण मागीर परतून आतां घरची कोणी रेडी ना पाद्रा वाड्या परतून आनी एक उपकार करा फादर तुका सांगलें न्ही हांवें कितले पडी सांगचें थंय गेल्यार फायदो ना तूं म्हजोय टायम वेस्ट करताय परतून कॉल करून म्हाका थंय वचोंक जावना म्हळ्यार केरळांत तर एक दीस वचोंक आनी मागीर आनी 6 घंटे पाटी येवंक जायचे त्या वेळार स्टाफ येनात ते मागीर मस्त पाद्रा म्हणलें एक पिटी वसा काली म्हणी जाल्यार म्हजी जबाबदारी तुमकां गलीपणी गाडी दिल्यार पाटी म्हाका फोन करून म्हाका सांगा तुमी काल म्हाका कांय प्रॉब्लेम ना पूण तुमी लास्ट रिसॉर्ट तुमी मात्र पावप म्हूण सांगलें मागीर म्हजे किरकिरे इराराई सोसूंक जायनासतना पाद्रा म्हणून हांव येता पूण ती येता म्हणून गॅरंटी दिना हांव तुका ती येना तुका खंडी सांगता हांव कित्याक म्हळ्यार तुका ती वळोवंक ना म्हाका वळोवका म्हजे फिरगेज घाल पूण फिरगेजीन ना ती ओके जायत फादर वसा तुमी एक प्रयत्न करा मागीर गेलो पाद्रा तशेंच पाटी जावन आयलो आनी सांगलें आनी म्हाका न्ही भायर गेलें घरांत हांव वच म्हळें देखून हांव जावन आयलो जीव आयलो तो ओड म्हणाला व्हडणी फादर तुमी एटलिस्ट प्रयत्न केलें न्ही वचून तिका भेटोवंक म्हण सांगून हेच्या पयलें पाद्रा म्हण एड्रेस कळलो तुमचो म्हण सांगलें हांवें एड्रेस सगळो फोनार सांगलो पाद्रा तो एड्रेसाचो चीट तिच्या बागला कडेन दवरून जावन आयलो पाद्रा आनी दुसऱ्या दीस पाद्रा म्हणालो म्हजे कडेन ती येना आनी अशें जालें हांव आयलो म्हण सांग एड्रेस थंय दवरला म्हण सांगून आसलो दुसऱ्या दिसा भयण आयली हांवें मारयाक सांजे दनपारां 3 वरार पावली सकाळीं बाय सरल्या 3 वरार पावली येवन अशें आसा हांगा पेशंट म्हण मागीर पेशंटाच्या बेडा कडेन आपणयलें बेडा कडेन व्हरतना ती म्हणाली तें मेना म्हण
ना ती मरो ना जीव आसा म्हण सांगलें. तर पूण म्हजे एज फार एज आय एम कन्सर्न्ड शी इज डेड. नाही हांवें आयकलें तालें जाल्लें तुमच्या मदें. मागीर जालें म्हाका पयलें हांगा म्हणचें न्ही आतां आयल्याक तूं आतां बोस तिचे वटू म्हण. तिचे कडेन पळोवंक की तिका तयार नासली. तेणें पळोवन बसली. मागीर तिचो हात पेशंटाचो हात डोव काडून तिच्या हातान दवरलो. तिचे हात दोनी हात मेळिल्लेच. पेशंटान कांय मुवमेंट नासले, अनकॉन्शियस जाली. पेशंटान तिचो हात घट्ट धरलो. तो हात धरून तर तिने पळयलें ही काना करता. तें जाल्यार तिचे दोळ्यान दंपल्ले दोळ्यान तामलें ते 2 ड्रॉप दुकां भायर आयले. ताका कळ्ळें न्ही हांव आयल्या म्हण वय कळ्ळें आसतलें. ते हें घाल्यात दुकान घाल्याक म्हण तुका म्हळ्यार ती कांय सॉरी म्हणटा कोण ना तेणे तुका केल्ल्याक. उलोवंक जायना अनकॉन्शियस आहा. देखून ते 2 तेंब्यानींत माफ मागली आसतली तेणे, माफ मागता आसतली म्हण. तितल्यान ही बयणी करगाली ओडणी ताका व्हरूंक जायना. वय म्हजें पुरो भांगार ताका दिल्लें हांवें. पूण ताचे कडेन आतां कांय ना. पुरो ट्रिटमेंटा कडसून भाव भयणींत पळयतालें तिका. तिचे कडेन कांय नासलें. ती कांय व्हरूंक जायना, म्हाकाय व्हरूंक जायना. ओडणी हांवें तिका माफ केला म्हण तितल्यान पेशंटाचो जीव गेलो तिच्या हातांत. ग्रेट. सो तो नाही असे थोडे इन्सिडेंट्स आयकताना मॅम आंगाची लोव उबी रावता. जाल्यार ते रियलिटी म्हण आमी सांगता वास्तविकता ते तुमच्या तूं पॅलेटिव्ह केअरांत तुमकां सदांच म्हणले वरी पळोवंक मेळटा म्हणच्यात कांय सुद्दां भावाक. तर आतां धरून वेताना तुमी इतली सेवा दिवन आसात, इतली सेवा दिवन आसात. खड्डीच जावन तुमच्या सेवेक एक रेकग्नायजेशन मेळटात. आनी सबार संघ संस्थेंत लोक आतां ते केदोळा आसात. सबार संघ संस्थेंत तुमच्या एका सेवेक शाबासकी मेळ्ळ्या आनी पुरस्कार मेळ्ळा. ह्या विशयांत म्हाका वरतो संतोष फाटल्याच दिसांनी तुमकां रचना प्रशस्ती दिली आनी तुमच्या वावराक शाबासकी पटयली. इतलें मात्र न्ही, म्हाका कळीत आसल्या प्रकार आमच्या विश्व कोंकणी केंद्र बस्ती वामन स्थापन केल्लें आनी बाळिगां थंयसर गुरुदत्त बाळिगां थंयसर मानेस्त सलवान आसात. थंय तांणी तुमकां प्रशस्ती दिल्या आनी तुमच्या वावराक ताणें एक पाठिंबो दिला आनी तुमकां एक उगडसिला. तितलें मात्र न्ही, दुसरे प्रशस्ती तुमकां मेळना आसतले. पूण एक थोडी एक आमच्या विक्षकां संगी तुमी वांटून घेया. पयली प्रशस्ती मेळिल्ली ते IIP इंटरनॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लीक पॉलिसी म्हणून. ओके. तो मिस्टर ह्युस्टन आतावन द कपल तांणी एक इन्स्टिट्यूट केलां हांगा मँगलोरांत. ओके. सोशली कोणाक रेकग्नायज करीचे म्हण सांग. सो म्हाका पयलें गोतून नासलें. तांणी ताचे पयलें म्हाका रचनान सिलेक्ट केल्लें वस्तू वर्सां आदी. तर हांव प्रशस्ती कान घेना म्हण सांगून म्हाका तें एक आसलें प्रशस्ती पटल्यान गेल्यार म्हजें काम पाड जाता. तुमी काण घेवचें न्हय, तुमकां सोदून येवची. सोदून येताना हांवें नाकाच म्हणलें हें तांणी पयलें पब्लीक प्रेस रिलीज कर ना अल्याक सिलेक्ट केलां म्हूण सांगून आतां प्रेस रिलीज कर म्हजें नांव दिल्या उपरांत वचनासतना रावंक जायना. रोशनी लँड ती एक म्हाका फसयल्या बरी एक पयली प्रशस्ती. ताचे मागीर रिलायन्स क्लबान आनी केलें रेपटी म्हणटा हांव नाका प्रशस्ती तुमी कांय दिवचें जाल्यार सेंटराक दिया आमकां हेल्प जाता म्हूण सांगून. ओके. सो आतां घराय तशेंच मम्मी म्हणटा आतां खंय दवरचें इतलें पुरा म्हूण आतां पुरा एक गोणयेन घालून दवरला दवरूंक की जागो ना. अरे एकल्यानी तो प्रशस्ती फाटल्यान एका लेखान संतोष वय आमचें काम रेकग्नायज करतात म्हण. पूण मस्त वेळ मस्त एनर्जी मस्त करसी तांच्या फाटल्यान येता म्हूण सांगून दिसता. त्या म्हणटाक ते केशे मागीर आमकां डिस्ट्रॅक्ट जाता. म्हणजे तल्यांक प्रशस्त्यो संतोश हाडचे की चड तें एक कामात आवन वावरात आवन डिस्ट्रॅक्शन म्हूण बघता. उरल्यांक कशें बघता म्हूण गुत्तना हांव म्हळ्यार संतोश आसा वय रेकग्नेशन आतां सदांच सांगचें आनी सदांच म्हणटात तूं काम न्ही तुमच्या संस्थ्याक. सो संस्थ्याक म्हणटाना वय सखणाच्या वावराक एक प्रशस्ती लाभल्या म्हण सांग. वय खंडीत कित्याक म्हळ्यार तुमकां तें एक डिस्ट्रॅक्शन जावप पुरो पूण तुमी केल्ल्या सेवेक समाजान तुमकां एक रेकग्नायज करन तुमकां एक शाबासकी पटोवची या तुमकां एक प्रशस्ती दिला जाल्यार तो एक पाठिंबो म्हूण सांगचेत कांयच दुबाव वचना मॅम. आतां नेक्स्ट येवचें जाल्यार आनी एक संस्था आसा तुमचो सुशेग. ह्या संस्थेंत सबार रितीची बरी कामां तुमी आतां मांडून घेतल्यात आनी थोडेसो तेंपार तुमचे स्वंत बिल्डिंगी जावच्यार आसा. सुशेग संस्थे विशयांत एक मोटवी झळक. सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हूण आमी 2014 एक म्हाका कपल मेळ्ळी. ती पयलें अमेरिकान जाल्ली
आनी आतां बेळमणांत वस्ती करतात जेरी पिंटो आनी लोरेटा पिंटो म्हण तांकांय पॅलिएटिव्ह केअर कालेंबणी तशें करीचें पूण सांगून मौन आसलें आमचे म्हजे विशयान आयकलें आनी आवे मरिया विशयान तशें आनी पॅलिएटिव्ह केअर करचें जाल्यार आमचो इल्लो जागो आसा आमच्या घरच्यांचो कुटुंबाचो जागो आसा एन्सेस्ट्रल प्रॉपर्टी थंय करयेत मालगड्याचो जागो थंय करयेत म्हण सांगता पूण हांवें म्हणलें आनी हें करचे बदला आनी एक डिमेन्शिया म्हण एक हें आसा अल्झायमर्स डिमेन्शिया म्हजे डॅडीकी लास्ट तीच पिड्यार जाली आनी कितले कश्टांत ते डिमेन्शिया जाल्ल्या पेशंटांची जतन करूंक म्हण कोत्ता हांवें मर्यांत दवरूंक जायना कित्याक म्हळ्यार लास्ट स्टेजीच्यान मात आमी काणकोच डिमेन्शिया जाल्यार बरी करून जतन केल्यार 10 वर्सां 20 वर्सां लोक मनीस वांचता देखून हांवें ती एक आयडिया तांच्या मतीन घालना कित्याक करनूच आमकां डायफिशन कांय गोत्तू ना पूण करया म्हण सांगून तशें आमी तूं जॉयन जा आमचे ओटो म्हण सांगून सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्ट म्हण सांगून एक संस्था आमी ट्रस्ट रेजिस्टर केल्या आनी त्या बोंदेराकाल आतां एक सुशेग जिवीत न्यूरो केअर म्हण डिमेन्शिया पेशंट्सांक एक बिल्डींग जाते आसा फेरारांत मंजन कट्टा म्हणले कडेन तांच्याच पालगड्याच्या जाग्यार 1 एकर जागो तांणी ट्रस्टाक म्हणून दवरला त्या जाग्यार बिल्डींग आतां आनी 2 म्हयन्या भितर कंप्लीट जावन आमी थंय शिफ्ट जाता आतां सद्याक आत्तावरांत बिशप्स कंपाउंडांत एक बड्याशा बिल्डिंगांत DCCचेंत बिल्डींग थंय आमी आमची सेवा दिवन आसा 8 जाणां पेशंट्स आसात आमचे कडेन आनी 8 नर्सांय आसात. हांवें आतां सांगचें सुशेगा विशयांत नेक्स्ट पर तुमचे लागीं उलयतना आनी एक गंभीर पूण गरजेची एक विशय आयली सुसायड आनी ती सुसायड हेल्पलायन तुमी एक आप्त समालोचक जावन 12 वर्सां तुमी सेवा दिले आनी तशें आयच्या ह्या संवसाराच्या रिती रिवाजी प्रकार आयच्या काळार एक व्हडलें खर्ग म्हूण सांगयात एक दुरंत म्हूण सांगयात कित्याक म्हळ्यार आतांच्या जनांकाक एक सुसायड म्हळ्यार खेळाची वस्त जाला म्हूण सांगचें ती कांयच दुबाव ना. हे तुमच्या सुसायड हेल्पलायनाची एक धाकटी माहिती आमच्या विक्षेक आमकार. सुशेग चॅरिटेबल ट्रस्टाचो आनी एक ध्येय सुसायड चिन्ना येतल्यांक एक आदार दिजे म्हण सांगून सुसायड करीचेच म्हण ना पूण डिप्रेशन आयल्यान मोतीदिरार आयल्यार कोणूय आयकूंक ना तोल्यांक एक फोनाचेर आमी सलाह सुचना दिता. आमचे कडेन 30 जाणां वॉलंटियर्स आसात स्वयंसेवक तांकां आमी ट्रेनींग दिला सायकियाट्रिस्ट लॉयर सोशल वर्कर्स पुरो उट्ट मेळोन कावन्सिलर्स आनी पुरा एक हप्त्याची ट्रेनींग हाका क्वॉलिफाय जायचे जाल्यार व्हडली डिग्री आसा जे सायकॉलॉजी सोशल वर्कर जायचे म्हणून ना कोणाक ती कशें आयकोवचें एक देणें आसा आनी एकल्याक आनी टायम आसा आनी काल म्हणटात सोशणिकाय आसा तोल्यांक आमी इल्लेशें ट्रेनींग दिवन कितें म्हणयेत कितें पळोवन वचो तें इल्लेशें प्रॅक्टिकल ट्रेनींग दिता आनी मानसीक पिडा ह्या विशयांत न्हीद पडना आनी थोड्यो पिडा आसात ताका थोड्यांक वोकात जायचे खालीच उलयल्यार पावना सो थोडे मेडिकेशन जाय सो त्या विशयान पुरो माहिती दिवन 30 जाणां आमचे सांगात आसात 24 hours कोडीमणी वॉलंटियर शिफ्टर असतात आनी 2 जाणां ऑफिस स्टाफ आसात. एक लँडलायन नंबर आसा लायफ लायनाचे ते आमी सगळ्यांनी पब्लिसायज केलां त्या नंबराक कॉल आयल्यानच ऑपरेटर ते नंबर त्या वॉलंटियराक दिता ती तांचे कडेन उलयतात मागीर आमकां रिपोर्ट धाडटात अशी गजाल आमी उलयल्या एकेद्या वेळार जिवाक रिस्क आसा जाल्यार ती आमकां तक्षण सांगता आमी मागीर फॉलोअप करता आस्पत्रेक गेलांगी कोणें वेलांगी म्हूण सांगून थोडे फावटी ते कशें क्लोज कॉल म्हळ्यार एकलो कॉल करतालो तो ट्रॅकर सोलोनच कॉल केलें ना 11 वरां सो वॉलंटियरान मागीर म्हाका कॉल केला जाल्यार तो ट्रॅकर सोलोनच कॉल करता म्हाका म्हूण सांगून हांवें 1 मिनीट राव म्हाका एक घरच्यांचे कॉल येता म्हूण सांगून ताणें म्हाका कॉल केलें देखून हांवें सांगलें ताचे कडेन उलोवनूच राव एर्नाकुलम एक्सप्रेस येवचो वेळ जालो हांव कशें आतां अशेंच ट्रॅकर सोलोन येता इल्ल्या वेळार आतां ट्रेन येता ताका म्हाका सांगलें तूं ताचे कडेन सांग तूं ट्रॅकर राव नाका सकयल प्लॅटफॉर्मार येवन बसून नातल्यार हांव तुजे कडेन उलयना ओके नाका व्हडली म्हाका आयकता ना म्हाका समज जायना तूं समान बसून उलय म्हाका ते इल्लें कट जाता तुजे कडेन उलयतना देखून तूं प्लॅटफॉर्मार येवन बसू प्लॅटफॉर्मार येवन बसून सगळी ताची काणी गजाल उलयली 45 मिनिट्स तितल्यार ट्रेनी पासार जाले तो प्लॅटफॉर्मार एका बेंचार बसून उलयतालो मागीर ताणें सांगलें आल्या तुजे कडेन उलोवन आतां ट्रेनींग गेलें म्हण व्हडलें तुका मरचें एक हें चुकलें तुवें फाल्यांच आस्पत्रेक वचाचें तुका डिप्रेशन आसा ताका वोकात आसा
सुसायड एक वाट पण दुसरे वाट आसात. सो दुसरी वाट दरेजे चाव तशें तो दुसऱ्या दिसा आस्पत्रेक गेलो ताणें परतून कॉल केलें गेला की वय गेला म्हाका मेडिसीन दिला म्हणाल. सुसायड करची ती एक विकाळ घडी आणि जर तर ती घडी निवारली जाल्यार त्या व्यक्तीच्या जिवितांत एक नवो बरवसो नवो उसवाड आनी नवें जिवीत येवच्यात कांयच दुबाव ना. मॅम तुमकां सादारण असले कितली कॉलां आयल्यांत एप्रॉक्सिमेटली आनी कितल्या जाणांक तुमी एक जिविताची वाट बदलावण दिल्या? हे दोळमेसर सुसायड लायफलायन आमी सुरू केल्ली 2017 इसवी ऑक्टोबर 2 आमी लॉन्च केल्ली आनी आज मिसर 2700 चड कॉल येयल्यात. 2700 कॉलर्स म्हळ्यार लागीं 3000 वय 3000 कॉल वय म्हणून सांगल्यार इतल्या म्हळ्यार कॉल आयिल्ली तितले पूण विदावट कॉल कितल्या जाणांक तसलें एक टेम्पटेशन आयलां आसतलें? मस्त जाणांक आयला सर कित्याक म्हळ्यार न्यूज पेपर पळयतना आनी पुरो आमकां आज मेसेरी दिसता इतली आमची लायफ लायन आसा एक कॉल करनासतना मेन हांव म्हण सांगून पळोवचें या त्या विशयान आयकोनचें मस्त बेजार भोगता. पूण आमकां हर एक मोर्न आडोवंक जायना. आमचे तावन इतल्या जाणांक कुमोवंक जायना पूण तांचो आमकां दादूसकाय दिता. वरती एक सेवा तुमी दिवन आसात मॅम. मस्त खुशी जाली कित्याक सांगल्यार आज समाजीक वर्त्याक गरजेचें हें तुमचें सुसायड लायफलायन हाचे तावन हे नंबर आमी कंटिन्यू डिस्प्ले करनच आसा आतां आनी ह्या नंबर हर एकल्याक एक उपयोगाक पडोवन दी म्हूण हांव चिंता. मोगाच्या वीक्षकांनो आयच्या ह्या समाजींत आमी हेरांक एक उसवाट जावया एक वाट जावया. हे नंबर तुमी जाल्ले इतल्या जाणांक तुमी शेअर करूंक हांव तुमचे लागीं विनंती करता. कित्याक म्हळ्यार मनशाचो जीव मोलादीक. सोम्यान तो दिल्लो तो जीव आनी तो काडूंक कोणाकी अधिकार ना आनी तो जीव उरोवच्या खातीर आमची डॉक्टर लविना आनी तिचे सगळे एक टीम दीस रात 24/7 ह्या विशयांत वावर करना आसा. तांकांय आमचो सहकार दिवया. मॅडम आमी आतां निमाण्या हंतार आयल्या. तुमचे संगी लागीं एक वर हांवें करचिल्लें. जाय तितली एक माहेत जाणवाय आमच्या विक्षकां संगी तुमी वांटून घेतली आनी प्रत्येक सावन आतां 2 संदेश हांव तुमचे लागीं विचारना आसा. पयलो संदेश आमी ह्या आंतरराष्ट्रीय विमेन्स डे ह्या मार्च म्हयन्यांत आसाव. आमी स्त्रियांच्या म्हयन्यांत आमी आसाव. ह्या सर्व आमच्या विक्षकांक आनी स्त्रियांक एक संदेश. म्हज्या प्रमाणे आंतरराष्ट्रीय स्त्रियांचो दीस म्हणून मात्र आचरण करूं नजो. 365 days ही स्त्रियांचे दीसच. आमकां आमी समाजान कितें जाता म्हळ्यार खाली एक दीस मात्र स्त्रियेक व्हरून आल्तारेर दवरता. दुसऱ्या दिसा तेच मार्क घालता आनी ताची केलकुळां करता. तशें करच्या बदला हर एक दीस आमी स्त्रियांक इल्लेसो रिस्पेक्ट दिल्यार आतां मस्त जाणां प्रायवंतांक स्त्रियो मस्त जाणां घरची भायर घालतात. मस्त जाणां तली आमकां सुसायड लायफलायनाक कॉल करतात. तेन्ना स्त्रियांक एक दीस मान दिवचो न्ही. आमी ल्हान तावन भुरग्यांक वाडयतानाच स्त्री आनी दादलो चेडको आनी चेडो म्हणून डिफरन्स करनासतना वाडयलें तर थंय इम्पॉर्टंट. तुजे वरवीं मस्त कामां करूंक जातात. तुवें रुकार चडयेत तुवें सायकल घालून गेलयेत. तशें वाडयलें जाल्यार तांकां इल्लोसो स्वाभिमान तांकां चडटा. मस्त कामां करूंक शकतात. तूं स्त्री तुजे वरवीं कांय जायना. तुवें आनी एकल्याच्या घरा वचून कुंडली मात घासूंक तूं फावो म्हण सांगलें जाल्यार मागीर तांचो सेल्फ एस्टीम ऑल्सो गेट्स अफेक्टेड. देखून ल्हान तावनी आमी तांकां पॉजिटिवली वागयलें जाल्यार खाली स्त्रियांचे एका दिसा मात्र तांकां मान सन्मान दिवचें पडना ना. हर एक दिसाय तांकां तुजे वरवीं मस्त कामां जातात करयेत म्हण सांगून ते एक तांच्या मतीन घालें जाल्यार तांकां मस्त कामां करूंक साद जाता. देव बरें करूं. कित्याक हांवें सुरवेरच सांगलें देवाची संपूर्णता आसली रचना ती स्त्री जावन आसा आनी स्त्रियेक रचल्या उपरांत रचनेचें कार्य संपूर्ण जालें म्हूण आमकां पवित्र पुस्तकांत ती वचूंक मेळटा. आनी आमच्या नीज जिवितांत ती एका स्त्रिये वरवीं एक जिवीत अधुरें म्हूण सांगलें सती तें सतच जावन आसा. आनी तुमी आतां सांगलें बरें एक दीस मात्र न्ही सगळ्या वर्सांय स्त्रियेची कितली गरज आसा ती सांगता आसतना आमकां कळना. जर तर ती स्त्री पयस गेली जाल्यार मात्र तें इम्पॉर्टन्स आमकां कळटा. आतां दुसरें तुमी एक पॅलिएटिव्ह केअर इतल्या अपुरबायेचें एक सेंटर थंयसर चलोवन आसात आनी थंयसर जिविताच्या निमाण्या अंतार आशिल्ले
ते पेशंट्स थंयसर येतात. तांच्या कुटुंबादारांची परिस्थिती मनोस्थिती विवेकली आसूंक पुरो, पूण तस जाल्यार एका रितीर सर्व आमच्या वीक्षकांक आनी कुटुंबादारांक तुमचो एक निमाणो संदेश. कुटुंबादारांक मजुरी कांय करूंक जायना म्हूण सांगून तलें बोगाप येवन जो. कित्याक म्हळ्यार थोडे फावटी कानाक जाता कितें जाता म्हळ्यार घरच्यांनी आमचे थंय हाडिल्ल्या वेळार दुसरी कुटुंबाची एक्सटेंडेड फॅमिली निमाणें अंतर व्हरून थंय घालेंगे म्हूण म्हणटात. सो तुमकां कालयपणी कुमो करूंक जाता जाल्यार तांकां करा, तांची जतन करा. पूण तशें म्हणून तांकां आनीक हिणसी नाकात म्हण सांग. वस्तुपटी म्हणटात लास्ट मिनीट हात सोडलो कित्याक म्हळ्यार तांकां केदे व्हडले गाय आसतात, घरा ते गाय नितळ करूंक जायना. ती दूख हें करी जे जाल्यार ती तांबय जे जाल्यार ताका मॉर्फिनाची गरज आसा आनी घरा कोणी मॉर्फिन घरा व्हरूंक दिनात कित्याक म्हळ्यार ते नार्कोटीक ड्रग. सो ताका स्पेशलायज्ड केअर गरज आसा. तांकां जड जालां म्हण सांगून तांणी मनशांक आमचे थंय हाडचें न्हय. तांकां आमचे वरेन जांचे चड इल्ले बऱ्या रितीन पळोवंक जाता आनी माणे दीस थंय सारूंक जाता म्हण हाडचें. सो ते सगळ्यांनी अर्थ करून काण गेल्यार बरें. ते जाल्यार तांकांय तुमी अन्याय करीचे म्हणून ना, तांची मनां दुखयचें म्हणना. कित्याक म्हळ्यार कोणायक एकल्याक व्हरून संस्थांत एडमीट करूंक तांकां जड जालां म्हण घालचें न्हय. तांणी थंय गेल्यार वस्तू समाधान. आनी पेशंट्स हरे पटी म्हणटात म्हाका हांगा पयलें कितें हाडूं नाय म्हण. ते जाल्यार उरल्या घरच्यांक कळटा हो जागो म्हळ्यार आश्रम न्हय म्हण. आनी एक कितें गजाल म्हळ्यार आमी पयशे काण घेना म्हण सांगून हे एक आश्रम म्हणून सांगून म्हणटात. आश्रमांत घालो म्हण इतले पयशे आसून थंय घालो. पयशे आसून या पयशे ना जावन न्हय, पयशे नातल्यांक मात्र आमी आसचे न्हय. पयशे आसल्यांक की आमची सेवा गरज आसा. निजागी मस्त खुशी जाली मॅम. आज म्हजें एक भाग म्हणयंत दिव्यावाणी लायव्ह चॅनलाचे एक भाग म्हणयंत आनी हें विक्षण करनासच्या सर्व विक्षकाचे एक भाग म्हणयंत. कित्याक आयचे एक विशेष कार्यक्रम तुमचे संगी वांटून घेवंक म्हाका व्हरतो संतोश आनी अभिमान भोगलो. देखून सर्व आमच्या वीक्षकाच्या नांवी बरयल्ल्या काळजान डॉक्टर लविना नरोना तुमकां हांव म्हणटा देव बरें करूं. तुमकांय म्हाका हांगा आपयल्ल्याक आनी म्हजो इंटरव्यू संदर्शन केल्ल्याक आनी ह्यो थोडे वेळ गजाली हांवें सांगिल्ल्यो तुमी आतां पब्लीक करतात, 4 जाणांक कळयतात, त्या खातीर तुमकांय देव बरें करूं. थँक्यू व्हेरी मच. मोगाच्या वीक्षकांनो, ह्या कार्यक्रमाच्या निमाण्या हप्त्यार आमी आयल्या आनी येदोळ पर्यंत ह्या वर्त्या कार्यक्रमांत मला एक सागात दिवन तिची मला एक जाणवाय आनी माहेत आमचे संगी मनस्तीन लविना नरोना हिने वांटून घेतला. आमी सर्व डॉक्टर लविना नरोना हिच्या मिसावा खातीर मागया. तिणें चलोवन वरच्या ह्या आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर ह्या वर्त्या मिसावा खातीर आमी मागया. थंयसर आसच्या सर्व पेशंटां खातीर आमी मागया. आनी कोणाकीय जर तर गरज पडटा जाल्यार आवे मारिया पॅलिएटिव्ह केअर ह्या केंद्राची वळख आमी हेरांक दिवया. गरजेवंतांक आमी थंयसर पावीत करया. आनी कोणाकी जर तर थंय रावन इल्लोसो अनुभव जोडन वॉलंटियर रितीर सर्वीस दिवंक आसा, खंडीत सर्वांक एक उक्त अवकाश आसा. येदोळ पर्यंत हें कार्य पळयल्यार तुमकां सुमेस्तान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तशेंच आमचो मुखलो अंकडो आरप जाता पर्यंत आमचो आनी तुमचो मोग अशेंच वाडोवन दी. देव बरें करूं. दिव्यवाणी.